न्यू वाड्या भागान आमी आयिल्ले थंय एका घरान कोलॅप्स जाली. सुदैवान तांकां कोणाक कांय जावना ते देवाचें बरें मागपाचें आमी. पुणून रोखडेच म्हाका दिसता मामलेदारांची येवन तांणी ताजी पाळणी केल्या. ताजोय एस्टिमेट जातलो. आमी CMA कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करपाक घालतले की CM रिलीफ फंडांसून तांकांय कितें दिवचें म्हणून प्रत्येक आमी तांकां कंट्रिब्यूट परत तांचें घर उबारपा खातीर जाता इतले बेगीन आमी सगळे प्रयत्नशील आसा. आनी हांगाच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या भागांत खंय लँडस्लायड जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, कोणाचें घर कोसळटा, खंयच्या दोंगरार आसा तें देंवता घर, ही सगळी आमी पर्सनली सगळे मॉनिटर करता. आमचे बाय मयुरीन आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगले की रातचे भर पावसान तेंचे नळे वाशे पिड्ड्यार जाल्ले कारणान तो मेन भाग जो फुडलो भाग आहा तो अख्खो कोसळ्ळो. आनी तरी सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. ताका देवाची कृपा की ती सगळी भितर आसलेली, कित्याक दिसा सगळी भायरूच आसता हांगासर. दिसाचें समज कितें वायट बरें घडलेलें जाल्यार कोणाक कितें इंजरीसूय जावंक शकतालें, कितें वायट बरें जावपाकूय शकतालें. न्हिदले आसतना 12:30 सुमार तेंगे घर कोसळ्ळें. कांय कोणाची जिवीत अशी कांय जावंक ना. एक बरी गोश्ट. आमच्या आमदाराक आमी जे इन्फॉर्म केल्या उपरांत आमदारान आतां सकाळी येवन घराची सर्वे बीन केलेली आहा. सगळे पयल्या विथ तलाटी आनी ऑफिशियल सगळ्यांक घेवन पयलेली आहा. आनी बेगीच्या बेगीन तांकां आसला कितें आहा तो आपूण आदार तांकां दिता म्हणून.